आज सकाळी आम्ही टुगेदर फॉर म्हापसा नॉर्थ गोवा डिस्ट्रिक्ट मॅजिस्ट्रेट कलेक्टराक आम्ही आज मेमोरंडम दिला रिगार्डिंग ही हांगा जो नॅचरल वॉटर रिसोर्सीस असलो तो तेंच्यांनी गार्बेज घालून सगळो कुल्ला त्या संदर्भात आम्ही तांकां निवेदन दिलें आणि तेंच्यांनी ताबडतोब 4 वरां भितर एक्शन घेतली फ्रॉम एक्शन तेंच्यांनी पोल्युशन कंट्रोल बोर्डाक ईमेल धाडलो आणि तेंच्यांनी एक्शन त्या बरोबर आज आमच्या कडेन पोल्युशन बोर्डाचे टेक्निशियन साळगांवकर हांगा उपस्थित आसा तेंच्यांनी कंप्लीट हांगा इन्स्पेक्शन केलें नालाचें केलें गार्बेज डंप केलें हें केलें उजो घालता तें केलां आणि ह्या संदर्भात आता ते रिपोर्ट आपल्या हायर ऑथॉरिटीक धाडटले आणि त्या बरोबर तेंचेर एक्शन 100% जातली ही आमकां खात्री आसा कारण कलेक्टरान 4 वरां भितर प्रॉम्प्ट एक्शन घेतल्या त्या बद्दल हांव सर्वप्रथम नॉर्थ गोवा डिस्ट्रिक्ट मॅजिस्ट्रेट कलेक्टर अंकित यादव यांचे हांव धन्यवाद दिता तांकां तशेंच आमचे लेविन्सन मार्टीन जे चेअरमॅन आहा पोल्युशन कंट्रोल बोर्डाचे तांकांय धन्यवाद दिता तशेंच साळगांवकर मुद्दम हांगा येवन तेंच्यांनी इन्स्पेक्शन केलें आणि आज पावस बेगीन येवपाची शक्यता आसा ह्या संदर्भात हे जर नालो बेगीन दिसणीक जावना जाल्यार संपूर्ण म्हापसा मार्केट हे फ्लडेड जातलें आणि त्या दृश्टीन आमी ती निवेदन कलेक्टराक दिल्लें त्या बरोबर तेंच्यांनी ताबडतोब ती एक्शन घेतलेली आसा आणि म्हाका खात्री आसा की कलेक्टर संपूर्ण हें डिसिजन करून घेतलो आणि आसा तशें ओरिजिनल तो नालो आमकां तयार जातलो जेणे करून म्हापशांतलो हो जो प्रसंग आसा पाणी फ्लड जावपाचो बाजारपेठ बुडपाची तो हेतूसून जावचो ना अशें म्हाका दिसता. टुगेदर फॉर म्हापसा हेंच्यांनी कंप्लेन घातलेली की हांगा गार्बेज बर्निंग आहा डंप बीन लोक करता हांगासर आणि पूल हाडून तो नाला ब्लॉक केला म्हणून सो तो वाट पळोवन ब्लॉक जाल्ली आहा पावसान मातशी लोकांक त्रास जातली सो आतां ते इन्स्पेक्शन रिपोर्ट घालून तो मातसो रिपोर्टचेर एक्शन घेवचो पडटा.